वरिश्ठांनी सांगलेलें आसा की गोयची लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा. आमी हालीं पळयता गोंयांत जे क्रायम जाता अशें हेच्या पयलीं केन्नाच जायनासलेलें. आयज रेप, मर्डर, मॉलेस्टेशनां कॉमन जाल्लेली आहा, चोरये कॉमन जाल्लेले आसा. चेन स्नॅचिंग आयज आमची जी बायलां आसा जी लग्नाक बिग्नाक वयता, जी कामाक वयता आनी बस स्टँडार उबी आसता तेंचे चेन स्नॅचिंग जाता. हे सुद्धा प्रकार वाडलेले आसा आनी आमी सरकाराक सांगलेले, आगाह केलेले सरकाराक की हे जे क्रायम वाडटात हेंचेर एक्शन घेया म्हणून. आनी आयज पुलीस डिपार्टमेंट फेल जाला ह्या सगळ्या इन्सिडंट्साचेर एक्शन घेवपाक. आयज जे कितें चल्लां तेका जबाबदार होम मिनिस्ट्री आसा. आयजूच आतां आमी एक न्यूज आयकला, तो सुलेमान सिद्दीकी म्हणून एकटो कोण तरी लँड ग्रॅबिंगान तेका अरेस्ट केलेलो. क्रायम ब्रांचाच्या हातीनसून तो निसटलो आनी तेका कोण तरी पुलिसूच हे करता म्हणून न्यूज जाल्लेली आसा, सपोर्ट करतालो म्हणून. कितें सो कितें चल्लां हें? आयज पुलीस डिपार्टमेंटान हें अशें आमी पळोवपाचें आनी हेचेर सीएम ओगी आसा. भिवपाची गरज ना. कितें भिवपाची गरज ना? आयज आमची ल्हान भुरगीं जी शाळेन वयतात न्हू ती सेफ आसा? कितें आमची चेडवां बायलां सेफ आसा? तुमचे खबरी जे सांगले म्हणून तेतून आमची पोटां भरची ना रे. आमकां कमिटमेंट जाय रे तुमचे. आयज आमी पळयता मुंबय पुलीस कापासतात ना कोणाक थंयसर. इतली व्हडली डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया सारकी महाराष्ट्राची. कितें रे महाराष्ट्र पुलीस तेंकां कोणाक कापासतात ना आनी जाले सुद्दां सोमतो धरून हाडटात. आयज तुमी कितें करतात रे? आयज सामान्य मनशाचेर जर सपोज अटॅक जालो, कोण आपल्या न्याया खातीर जर पुलीस स्टेशनाचेर उबो रावलो आनी एफआयआर कर म्हटलें जाल्यार पीआय जो आसता न्हू पुलीस स्टेशना वयलो तो एफआयआर करपाक सोदिना, टायम काडटा. सांकवाळे भुतानी केसींनी आमी पळयलें. कशे लोकांक सतयतात रे तुमी? तुमी लोकांक खातीर आसात काय मंत्र्यांक खातीर आसात रे? काय ते आमदारांक खातीर आसा रे? आयज पुलीस स्टेशनां जी आहा न्हू ते डीआयजी आनी आयजी ते चलयनात. आयज हे मंत्री चलयतात. यांच्या सांगण्यांचेर पुलीस स्टेशनां चलतात, यांच्या सांगण्यांचेर कायदे जातात. आयज ही परिस्थिती येयलेली आसा. पयर ते कोनाडकराक मारलो, कितें रे तेणी केस केली, तांकां धरले आनी एका दिसा भितून सोडलो. अरे चल्ला कितें? हा लॉ अँड ऑर्डर उरली खंय रे? म्हटल्यार कोणी कोणाक कसोय मारले जाता. कोनाडकराक मारच्या पयलीं मोर्चे आनी एकट्याचेर अटॅक जाल्लो, ती एफआयआर करपाक फाटी फुडें केली पुलिसांनी. मांद्रे पुलिसांक विचारता, तुम्ही पुलीस स्टेशनाचेर बसतात, शपथ घेतात मरे तुम्ही सदरक्षणाय खल निग्रहणाय म्हणून, आणि पुलिसांक ट्रेनिंग असता मरे. इतकी ट्रेनिंग दिवन सुद्धा तो जो क्रिमिनल क्रायम ब्रांचान कोण असता खबर आहा तुका? सारखे प्रोफेशनल पुलीस असतात ते क्रायम ब्रांचान असतात. कितें जे सारखे तडकाफडकी एक्शन घेवंक शकता, तडकाफडकी विचार करपाक शकता, तडकाफडकी धांवपाक शकता, असले लोक असता. आणि तेंचे कडल्यान हातीनसून तो निश्टाप म्हटल्यार म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग कॉन्स्पिरसी कशी. आयज जे आरोप जावपाक लागले सरकाराचे सीएमाचे ते डायवर्जन करपाक हो कितें नाटक केला काय म्हणून अशें दिसता आमकां. कित्याक सांग इतले इजिली एक मनीस तेंच्या हातीनसून निश्टोकूच शकना. फकाणां जाली मरे. दॅट मिन्स तुमी ते पुलीस म्हणून त्या पोस्टाचेर रावपाचें न्हू, तुमच्या हातींतल्यान क्रिमिनल सुट्टा जाले. कितें रे? सो आयज हे सरकाराच्या टायमाचेर जे क्रायम वाडलेत न्हू ते केन्नाच वाडूंक नासलेले हेच्या पयलीं. आनी आयज गोंयान लॉ अँड ऑर्डर टोटली कॉलेप्स जाले. आमी कोणूच सेफ ना, कोणूच सुरक्षीत ना. गुंडागिरी खंय वाडल्या रे? हा खंय अटॅक जातात रे? आणि मेन प्रॉब्लेम पुलीस एफआयआर करून घेवंक सोदिनात. ते कित्याक फाटी फुडें करतात ते काय ना. तुमकां दिला मरे देवान, पावर दिला मरे तुमकां मंत्र्यांनी सांगपाची गरज ना, आमदारांक सांगपाची गरज ना, चीफ मिनिस्टरान सांगपाची गरज ना. तेंचे तुमी आयकोंक शकना. तेंचे आयकपाक तुमकां पगार मेळना. या जनतेक सुरक्षा दिवपाक, आमकां न्याय दिवपाक तुमकां पगार मेळटा. आणि आयज ह्या टायमाचेर तुमी जे सगळे नाका जाल्ले करता म्हणून आयज हो क्रायम रेट वाडल्या. आयज गोवा पुलीस सिरियस ना म्हणून हो क्रायम वाडलेलो आसा. आयज तुमी सिरियस दखल घेना. आयज जे चोर आहा न्हू, जे कोण क्रिमिनल आहा तांकां घरांनी उडया मरे भितून. तांकां जो चेन स्नेचर आहा, जेंचेर मर्डर चार्जीस आहा, करा तांकां तडीपार. कित्याक जाय असले लोक हांगासर जे समाजान हे सगळे नाका समाज वेवस्था हालोवन उडयतात ती सारकी. कितें रे? दॅट मिन्स आयचो जो होम मिनिस्टर आहा तो केपेबल ना गोंय सांबाळपाक. हांव सांगपाक सोदतां, प्रताप सिंग राणेन राज्य केलें, रवी नायकान राज्य केलें. कितें खुबशे आमचे सीएम आसलेले, मनोहर पर्रीकर सीएम आसलेलो, मागीर तेच्या बरोबर भाऊसाहेब बांदोडकर सीएम आसलेलो. अशे कितलेशे सीएम जावन गेले, पूण आमी इतलो वाडलेलो क्रायम पळोवंक ना. रवी नायकाचें सांगता, रवी नायक जेन्ना सीएम आसलेलो तेन्ना तेणी सगळ्यांक धारेर दवरलेले. जे क्रिमिनल आसलेले तांकां भितून उडयलेले. एक्शन तडकाफडकी जाताले. रवी नायक नांव आयका, रवी नायकान जे एक्शनी घेतलेले खंयच्याच चीफ मिनिस्टरा कडेन जावंक ना, मनोहर पर्रीकरा कडेन जावंक ना. रवी नायकान जो डेप्युटी सीएम सुद्धा असताना त्यांनी जे एक्शनी घेतले आणि जे इवन त्या टायमाचेर क्रिमिनलांचेर जो पॉलिटिशियन सुद्धा इन्वॉल्व आसलो ताका तेणी भितून उडयलो. इतली कापास्त जाल्ली रवी नायका कडेन. आणि त्या रवी नायका खातीर कितलोसो क्रायम कमी जाल्लो. आणि आयज तो रवी नायक जितो आसा, कितें एमएलए आसा, मंत्री आसा,
तेका दिया मरे होम मिनिस्ट्री तशी जाल्यार तुमचे कडेन जर जायना जाल्यार एक्सपिरियन्स मनीस गोवा पुलिसाचो ड्रेस सुद्धा चेंज करून सोडलो तेणी रवी नायकान गोवा पुलिसाचो ड्रेस सुद्धा चेंज करून सोडलो ही कापासतात त्या रवी नायकाची सो आयज जेन्ना तो रवी नायक तुमच्या वांगडा आसा त्या टायमार होम मिनिस्ट्री तेका दिया मरे एक्सपिरियन्स मनीस सांबाळून तेका कापासताचो मनीस तो प्रमोद सावंता कडेन होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक जायना हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयता तुमकां कोणाक वायट दिसता जाल्यार दिसो कित्याक सांग आमी इतले क्रायम वाडोवन वगीर रावपाक शकना रेप मॉलेस्टेशन मर्डर कितें चल्लां रे आनी तेतून क्रिमिनल पुलिसांच्या हातीनसून सुट्टा सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय आता सरकार म्हणटकूच कोण जालो प्रमोद सावंतूच म्हटल्यार सरकार जाल्लो आसा सो आमी हे लॉ अँड ऑर्डर जी कोलॅप्स जाल्लेली आहा हेचे मेमोरंडम आमी प्रायम मिनिस्टराक प्रेसिडेंटाक गव्हर्नराक सगळ्यांक दिल्लेले आहा पूण आमकां अजून मेरेन कांय रिप्लाय येवंक ना म्हटल्यार सरकार म्हाका दिसता कितें सांग कोणूच एक्शन घेवंक सोदिना कोण कोणाक विचारूंक सोदिना सगळे आओ जाओ गोंयान कितेंय केलें उपकारता काय दिसता म्हाका कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीन दोळे उघड करपाची गरज आसा आणि होम मिनिस्ट्री तरी बदल करपाची गरज आसा हें म्हाका दिसता थँक्यू